पोसवय हर एक मोसो अपराध सोसवय येम कोडांत येदोळ राखलय मोगाक देवो तुझ्या लागलय काळीज मोची तुका दिता काळीज मोची तुका दिता मोगाक देवो तुझ्या लागलय काळीज मोची तुका दिता काळीज मोची तुझ्या रक्तान तुझ्या मांसार म्हाका पोसलय व्हडा मोगान म्हजे खातीर खुर्सार मेलोय सर्गांत आयची म्हाका केलोय मोगाक देवो तुझ्या लागलय काळीज मोची तुका दिता काळीज मोची तुका दिता मोगाक देवो तुझ्या लागलय काळीज मोची तुका दिता काळीज मोची तुका दिता. आमचे मदे या पवित्र सक्रामेंतांत कोरोस हजारासच्या आमच्या स्वादीक जेजू जिनीभर तुजो संगात आमकां दिवन आमच्या सुखा संतोषांत आमचे संगी एक जावन कश्टा वेळार आकांता वेळार आमचे धैर्य आनी बुजवून निराशे वेळी आमचो बरवसो सुलवणे वेळी आमचे जैत पिडे वेळी आमचो वय जावन तुजो मोलादीक सांगात आमकां दिल्ल्या पसत आमी तुका काळजांत तावन अर्गां दिता. आज आमी 2021 वर्सा खातीर देवाक अर्गां दिवंक ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखार आसा. हर एका दिसा म्हणले बरी देवान आमकां राखला सांबाळला. पिडा शिडा कश्ट आनवारा आर्थीक संकश्टा वेळी तो आमच्या संगाता रावला. आमच्या भूंय भाटांनी बरें फळ पावशिल्ल्या दिसांनी बरो पावस थंड वत दिवन प्रकृतीचें समतोलन सांबाळला. प्रत्येक रितीन आमच्या फिरगस कुटुंबाचेर देवान दाराळ आशिर्वादां ओतल्यात. ह्या वर्सा आमच्या फिरगस कुटुंबान 13 जाणां भुरग्यांनी हो संवसार देखला. ह्या भुरग्यां खातीर आनी तांच्या पोशाखांचेर देवाची आशिर्वादां मागून घेवया. 2 जोडी लग्नाभेसांत एकवटल्यात. तांचे लग्ना जिवीत नंदन जावं दी म्हूण मागया. आमच्या फिरगस कुटुंबाचे 8 जाण संदे देवादीन जाल्यात. प्रत्येक जावन आमचो आदलो विकार देवादीन बाप वलेरियन लुईस अचानक मरणाक बली जावन सरकी निवासाक पावल्यात. तांच्या अमर सेवेचो उगडास काडटना देवादीन जाल्ल्या सर भावा भयणीक आनी याजाक भावाक देव सस्नीक विशेव फावो करून दी म्हूण मागया. ह्या वर्सा मिसावांच्या आयतारा जन एकल्यान दिल्ल्या दाना प्रमाणे आमच्या फिरगजेक 4थें स्थान लाभला. आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या हर एका संध्याचेर आनी तांच्या त्यागाचेर देव भरपूर रितीन आशिर्वाद घालून दी. कोरोना संकश्ट वेळी सबार बऱ्या मनाच्या मनशां आमकां कुमोक लाभल्या. तांचो सर्वांचो आमी ह्या वेळी उगडास काडया आनी तांचे पसत मागया. आमच्या विद्या संस्थ्यांत बांदपाचें काम आमी हाती घेतलां. बेगीच हे काम पंथाक पावच्याक मागया. आमचे युवा जन ICYM संघा मुखांत
सक्रीय रितीन फिरगचेन सेवा भेटयतात आनी ह्या वर्सा तांचे तावन सबार कार्यक्रमां यशस्वी जाल्यात. देवाक आमी अर्गां दिवया आनी तांचे पसोती मागया. वरसभर वेगवेगळ्या रितीन सेवा दिवच्या हर एकल्याक जेजूच्या हाती समर्पिया. आमचो विगार बाप नावीन, धन भयणी, ब्रदर रिक्सन आनी फिरगजेच्या हर एका संद्याक जेजूच्या हातान समर्पून तांचेर पवित्र आत्म्याची ससाय मागया आनी गावया गीत ये पवित्र आत्म्या आमचेर देंवून ये. दुःखांचे बदलून संतोष हाडून ये. ही पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. दुःखांचे बदलून संतोष हाडून ये. ही पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. दुःखांचे बदलून संतोष हाडून ये. ही पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. दुःखांचे बदलून संतोष हाडून ये. गरजेंत आसलेले परचेक पावोंगे अस्कत मनाच्यान सक्तीन पुरोंगे. गरजेंत आसलेले परचेक पावोंगे अस्कत मनाच्यान सक्तीन पुरोंगे. ही पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. दुःखांचे बदलून संतोष हाडून ये. कश्टांतल्यांचे रुदान काबोंगे नितीन झुजच्याक प्रेरण जावून ये. कश्टांतल्यांचे रुदान काबोंगे नितीन झुजच्याक प्रेरण जावून ये. ही पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. दुःखांचे बदलून संतोष हाडून ये. मोपाय बसासो आदार करूंगे दुबावे काळजान भावात जावून ये. मोपाय बसासो आदार करूंगे दुबावे काळजान भावात जावून ये. ही पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. दुःखांचे बदलून संतोष हाडून ये. ही पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. दुःखांचे बदलून संतोष हाडून ये. ही पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. दुःखांचे बदलून संतोष हाडून ये. सदांच आमचो मोग करच्या आमकां ताचो स्वादी सांगात दिवन सांबाळच्या जेजूक आमी आराधन करया. तुमची जबाब तुका आमी आराधन करता सोमिया जेजू. तुका आमी आराधन करता सोमिया जेजू. तूं देवाचो पूत. आराधन करता सोमिया जेजू. तूं देवाचो पवित्र जन. तुका आमी आराधन करता सोमिया जेजू. तूं देवाचो सेवक देखून. तुका आमी आराधन करता सोमिया जेजू. तूं बसयलो सोडवंदार देखून. तुका आमी आराधन करता सोमिया जेजू. तूं क्रिस्त देखून. तुका आमी आराधन करता सोमिया जेजू. तूं
तू आमचो सोमी आनी देणी देखून तुका आमी आराधन करता सुम्या जेसू तू दैवीक वयस देखून तुका आमी आराधन करता सुम्या जेसू तू बरो गवळी देखून तुका आमी आराधन करता सुम्या जेसू तू शांत कुवार देखून तुका आमी आराधन करता सुम्या जेसू तू सर दण्या दातार देखून तुका आमी आराधन करता सुम्या जेसू तू आमच्या आत्म्याचो देणी देखून तुका आमी आराधन करता सुम्या जेसू तू दयाल आनी काणवालो देखून तुका आमी आराधन करता सुम्या जेसू तू मोगाल आनी समाधानी देखून तुका आमी आराधन करता सुम्या जेसू तू आमचो करो इश्ट देखून तुका आमी आराधन करता सुम्या जेसू तू दैवीक शिकोंदर देखून तुका आमी आराधन करता सुम्या जेसू तू बोक्सनेचो सागोर देखून तुका आमी आराधन करता सुम्या जेसू तू वाट सत आनी जिवीत देखून तुका आमी आराधन करता सुम्या जेसू तू संसाराचो उजवाड देखून तुका आमी आराधन करता सुम्या जेसू तू करी दाखवाल देखून तुका आमी आराधन करता सुम्या जेसू तू सर्गींचो उंडो देखून तुका आमी आराधन करता सुम्या जेसू तू जिविताचो उंडो देखून तुका आमी आराधन करता सुम्या जेसू तू आमचो बरवसो देखून तुका आमी आराधन करता सुम्या जेसू तू आमची बाचावी देखून तुका आमी आराधन करता सुम्या जेसू तू आमचो तारोक देखून तुका आमी आराधन करता सुम्या जेसू तू आमची बुजवण देखून तुका आमी आराधन करता सुम्या जेसू तू आमचे जिवनपण देखून तुका आमी आराधन करता सुम्या जेसू तू आमची सोडवण देखून तुका आमी आराधन करता सुम्या जेसू तू आमचे सर्वस देखून तुका आमी आराधन करता सुम्या जेसू मुझा सुम्या मुझा देवा हरकान तुका हुकनाप तुका मुझा सुम्या मुझा देवा मुझा सर्वा मुझा जीवा मुझा सुम्या मुझा देवा अर्गान तुका उगडाप तुका मुझा सुम्या मुझा देवा मुझा सर्वा मुझा जीवा सोडून सुरची वासन विंगली गोरवा गाव कसली तुझे कळते लिपून विंगून मुक्षाक वाक्यां दिली सांगत सगळी नियाळता विस्मीत पावता स्तुती तुझी करता सगळी नियाळता विस्मीत पावता स्तुती तुझी करता मुझा सुम्या मुझा देवा अर्गान तुका उगडाप तुका मुझा सुम्या मुझा देवा मुझा सर्वा मुझा जीवा निवान्या जीवना कुठलो संस्कार मुंड्या वैनरूपा उंडू तुझी मान वैन तुझी रग आमकां सर्गी अमृत सगळी नियाळता विस्मीत पावता स्तुती तुझी करता सगळी नियाळता विस्मीत पावता स्तुती तुझी करता
पूजा सुम्या पूजा देवा उर्गान तुका पगडा तुका पूजा सुम्या पूजा देवा पूजा सर्वा पूजा जीवा Kuntauta tinsar, gunsata kulka, tuja ika sutra. Vaija katya, stri sangeetakra, kartai tika salva. सगळी नियाळता विस्मितता स्तुती तुझी करता सगळी नियाळता विस्मितता स्तुती तुझी करता पूजा सुम्या पूजा देवा उर्गान तुका पगडा तुका पूजा सुम्या पूजा देवा पूजा सर्वा पूजा जीवा Kalvar tumra, kursa mara, vakyam surga sarva. तुझे जिवंत पूर्व शाकीर देता जीवित ससा सगळी नियाळता विस्मितता स्तुती तुझी करता सगळी नियाळता विस्मितता स्तुती तुझी करता पूजा सुम्या पूजा देवा उर्गा तुका पगडा तुका पूजा सुम्या पूजा देवा पूजा सर्वा पूजा जीवा पूजा सुम्या पूजा देवा उर्गा तुका पगडा तुका पूजा सुम्या पूजा देवा पूजा सर्वा पूजा जीवा मोगाचनो 2020 आनी 1व्या वरास संपोवन 2020 आनी 2व्या वर्साक येवकार मागतना आमची सर्वांची भोगणां उपकारी मनाची जैते कस सोसूंक आमकां मेळ्ळ्यात तरी देवान मात्र आमचो हात सोडूंक ना देखून ताचो उपकार बावडचे आमचें कर्तव्य जायतीं पंत आव्हानां आमकां मेळ्ळ्यारी देवानच आमकां ते फुड करूंक वाट दाखयल्या देखून उपकारी मनान देवाक आमी आज अर्गा हो गुलाब दिवंक जाय म्हणून देवाचे उतार आमकां जागयता कीर्तन 34 वाक्य 1 म्हणटा सर्व काळ सर्वेस्पराक अर्गां दितलो ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली इतिहासाचे पयलें पुस्तक अध्याय 16 वाक्य 34 म्हणटा सर्वेस्पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो कित्याक ताचो विश्वासी मोग ससनाक ताकता कीर्तन 9 वाक्य 1 म्हणटा सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दिता सगळी तुजी विस्मितां हांव वर्णिता कीर्तन 69 वाक्य 30 म्हणटा गायन करून हांव देवाच्या नांवाची स्तुती करतलो अर्गां गितांनी हांव ताची व्हडवीक गायतलो वै
देवाचें उतार आमकां सांगता की कितेंय जावं कितेंय येवं आमी सदांच ताका अर्गां स्तुती दिवंक जाय म्हूण फर्मायता. तर आतां देवान केल्ल्या सोर बरेपण उडास करून ताका आमी अर्गां दिवया. तुमची जबाब. अर्गां तुका मोगाळा जेजू. अर्गां तुका मोगाळा जेजू. ह्या पवित्र एवकारिस्ताद्वारी आमचे मदें सदांय वस्ती करताय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेजू. पवित्र उतरान आमचे लागीं उलयताय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेजू. पवित्र संस्कारांनी आमकां तुज्या जिवान भरताय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेजू. तुज्या म्हणयाऱ्यांक तुजी प्रतिरुपां जावन दिलाय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेजू. बाबार्थ्यांच्या जम्यांत तुजो संगात दया केलाय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेजू. आमकां क्रिस्ती बाबार्थी जावचे भाग दया केलाय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेजू. वस्तेक घर जागो आनी दिसपडतो ग्रास फावो केलाय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेजू. आमकां तुज्या सारक्याची आनी सुरूपायाची जावन रचलाय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेजू. जाणवायेचे बुदवंतकायेचे देणे आमकां फावो केलाय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेजू. देण्या ताल्यांतांनी नेटयलाय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेजू. अर्गां तुका सोमिया, अर्गां तुका दनिया, अर्गां तुका, अर्गां तुका आतां आनी ससना. तुजे कुरपे देण्यान आमकां भरलाय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेजू. दिसपडतो ग्रास जोडूंक भलायकी आनी फावो तें काम दिलाय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेजू. वस्तेक बरें घर न्हेसोंक जाय पुरतें वस्तूर जाय पुरतें खाण पिवन दया केलाय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेजू. बरें शिकाप जोडचो अवकाश फावो केलाय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेजू. बऱ्या जिणये सांगात्याक फावो केलाय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेजू. आमचो सौर वावर आनी योजना सुफळ केलाय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेजू. पयणा वेळार सुरक्षीत राखलाय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेजू. येदोळ पर्यंत बऱ्या भलायकेन राखलाय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेजू. विविध मारेकार ओसाच्या पिड्यांतले आमकां निवारलाय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेजू. तुझे रक्षण आनी पोषण उडिला मुखांत्र दिलाय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेजू. अर्गां तुका सोमिया, अर्गां तुका दनिया, अर्गां तुका, अर्गां तुका आतां आनी ससना. आमचो भावार्थ जियोंक आनी परगटूंक धैर्यान भरलाय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेजू. बोवी सभे मुखांत्र आमच्या भावार्थाचे पोषण करताय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेजू. भावार्थी शिक्षक जावन याजक धार्मिकांक आनी क्रिस्ती शिक्षकांक दया केलाय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेजू. इस्कोलाच्या शिक्षणान आमकां शाणे केलाय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेजू. फाटल्या वर्सा सोर वायटा विघ्नांतले निवारलाय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेजू. फाटल्या वर्सा आमच्या सोर योजनांक तुजो आदार दया केलाय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेजू. जायते आर्थीक कश्ट असल्यारी दिसपडतो ग्रास निरंतर दिलाय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेजू. कष्टाकांता वेळी स्पंदन करच्यांक उदार मनाच्या दानीक धाडलाय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेजू. कुटुंबा भायर आनी परगांवांत आसच्या आमच्या मोगाच्यांक सदांय राखलाय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेजू. आमच्या भुरग्यांक बरो फुडार दया केलाय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेजू. सगळ्या वर्सा तुवें आमकां केल्ल्या सोर उपकारां आनी बरेपणा पासत अर्गां तुका मोगाळा जेजू. अर्गां तुका सोमिया, अर्गां तुका दनिया, अर्गां तुका, अर्गां तुका आतां आनी ससना. सुमी देव म्हज्या घरा
मोसो येसालो हांव जालो तुजो तूं जालोय मोसो हांव जालो तुजो तूं जालोय मोसो जिवोसो उल्हासान भरलो जिवोसो उल्हासान भरलो जीव मोसो तुजे थंय संतोसलो सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो रायसरगेचो मोसो येसालो सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो रायसरगेचो मोसो येसालो मोठो करो जीवाचो दिलो मोठो करो जीवाचो दिलो सस्तीक तुमीन बेनासलो सस्तीक तुमीन बेनासलो दादोशी करचो मोग तुजो सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो रायसरगेचो मोसो येसालो सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो रायसरगेचो मोसो येसालो देव ताच्या मोगान आनी बरेपणान सदां विश्वासी जावन आसलो तरी आमी अविश्वासी जावन जायत्यो चुकी केल्यात त्या सर्वांचे आमी बोगसाणे मागया तुमची जबाब सुकोवन पडल्या सोम्या आमकां बक्षी सुकून पडल्या सोम्या आमकां बक्षी तुज्या मोगा विरोध केल्ल्याक सुकून पडल्या सोम्या आमकां बक्षी तुजे उपादेश मोडल्याक सुकून पडल्या सोम्या आमकां बक्षी वायट जिणेन तुका अपमान केल्ल्याक सुकून पडल्या सोम्या आमकां बक्षी तुका अविश्वासी जाल्ल्याक सुकून पडल्या सोम्या आमकां बक्षी तुजे उतार जियेनांतल्या खातीर सुकून पडल्या सोम्या आमकां बक्षी संवसारी सुखा खातीर तुजो सांगात इन्कार केल्ल्याक सुकून पडल्या सोम्या आमकां बक्षी मागणे निराक्षे केल्ल्या खातीर सुकून पडल्या सोम्या आमकां बक्षी आमकां आस्ती जबाबदारी आनी मिसांव जोगते रितीन करिनातल्या खातीर सुकून पडल्या सोम्या आमकां बक्षी पवित्र आत्म्याक दुखयल्ल्याक सुकून पडल्या सोम्या आमकां बक्षी हेरांक दुरसारल्याक सुकून पडल्या सोम्या आमकां बक्षी जिणेंत आनी कुटुंबांत तुका केंद्र करिनातल्या खातीर सुकून पडल्या सोम्या आमकां बक्षी शेजाऱ्यांक दुखयल्ल्याक सुकून पडल्या सोम्या आमकां बक्षी हेरां विशीं वायट उलोवन परगटून नांव पाड केल्ल्या खातीर सुकून पडल्या सोम्या आमकां बक्षी एकामेका बोगसूंक इन्कार केल्ल्याक सुकून पडल्या सोम्या आमकां बक्षी राग दुस्मानगाय दवरून जियेल्ल्याक सुकून पडल्या सोम्या आमकां बक्षी मोसोर केल्ल्याक सुकून पडल्या सोम्या आमकां बक्षी गर्वान आनी अहंकार जियेल्ल्याक सुकून पडल्या सोम्या आमकां बक्षी स्वार्थान बरोवन कुटुंबांतलें समाजेंतलें समाधान नास जावंक कारण जाल्ल्याक सुकून पडल्या सोम्या आमकां बक्षी सोंसणीकाय दाखयनातल्याक सुकून पडल्या सोम्या आमकां बक्षी कठोर आनी दरुण जाल्ल्याक सुकून पडल्या सोम्या आमकां बक्षी अविश्वासी जाल्ल्याक सुकून पडल्या सोम्या आमकां बक्षी अन्याय आनी तीन जियेल्ल्याक सुकून पडल्या सोम्या आमकां बक्षी शोषण केल्ल्याक सुकून पडल्या सोम्या आमकां बक्षी पोटी मारिल्ल्याक सुकून पडल्या सोम्या आमकां बक्षी तुवें उदारपणान दिल्लें वांटून घेनातल्याक सुकून पडल्या सोम्या आमकां बक्षी सत लिपयल्ल्याक सुकून पडल्या सोम्या आमकां बक्षी वायट संगतीचो गुलाम जाल्ल्याक सुकून पडल्या सोम्या आमकां बक्षी वडिलांक काल जायनातल्यांक सुकून पडल्या सोम्या आमकां बक्षी हेरांनी पथकांत पडोवंक कारण जाल्ल्या पासत सुकून पडल्या सोम्या आमकां बक्षी
ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಗಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಗಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು Hallelujah, 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 Hallelujah. नव्या वर्साची सुरवात करतना आमकां आनी आमच्या मोगाच्या सर्वांक जेजूक समर्पण करया. तुमची जबाब आमी तुका समर्पिता. आमचे जिवीत आमी तुका समर्पिता आमचे कुटुंब आमी तुका समर्पिता आमकां जल्म दिल्ल्या दाताराक आमी तुका समर्पिता आमच्या भुरग्यांक आमी तुका समर्पिता आमच्या इश्टांक आमी तुका समर्पिता आमच्या कुटुंबदारांक आनी सैऱ्यांक आमी तुका समर्पिता आमच्या पापा साहेबाक आमी तुका समर्पिता सर बिस्प आनी याजकांक आमी तुका समर्पिता आमच्या धार्मिकांक आमी तुका समर्पिता आमच्या पै सभेक आमी तुका समर्पिता समर्पिता आमच्या पिरगज मुखेल्यांक आमी तुका समर्पिता आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांक आनी अधिकाऱ्यांक आमी तुका समर्पिता आमच्या शिक्षकांक आमी तुका समर्पिता सर दाक्तेरांक आनी नर्सांक आमी तुका समर्पिता आमच्या मालगाड्यांनी उतर प्रायस्तांक आमी तुका समर्पिता आमच्या पिडेस्तांक आमी तुका समर्पिता आमच्या युवजनाक आमी तुका समर्पिता सर्वसौदिता सर्वसौदिता सगळस्माका सर्वतारा हांव समर्पिता आमच्या संघ संस्थ्यांक आमी तुका समर्पिता आश्रयांनी आश्रमांनी आसच्या सर्वांक आमी तुका समर्पिता आमच्या शिक्षण संस्थ्यांक आमी तुका समर्पिता आमच्या सौर वावराड्यांक आमी तुका समर्पिता आमच्या रैतांक आमी तुका समर्पिता व्यापार वहिवाट करतेल्या सर्वांक आमी तुका समर्पिता आमच्या सौर चालकांक आमी तुका समर्पिता आमची सौर वाहना आणि कामांक आमी तुका समर्पिता सर्वसौदिता सर्वसौदिता सगळस्माका सर्वतारा हांव समर्पिता आमची
कृषी आनी आमचो वावर आमी तुका समर्पिता आमच्या सोर मन जातींक आमी तुका समर्पिता आमचे घर आनी आस्त बदकाक आमी तुका समर्पिता आमचे शेजार आमी तुका समर्पिता आमचो वाडो आमी तुका समर्पिता आमची फिरगज आमी तुका समर्पिता आमचे वस्ते घर आमी तुका समर्पिता आमच्या दानीक आनी हितचिंतकांक आमी तुका समर्पिता आमकां बरें करतल्यांक आनी वायट करतल्यांक आमी तुका समर्पिता आमकांच आनी आमचे सर्वस्व आमी तुका समर्पिता सर्व संदिता सर्व संदिता सगळ स्वाका सर्वतार हांव समर्पिता बाबा भयणीनो देवाचो आशिर्वाद घेवच्याक आमी तयार जावया. आमचे सगळे फिरगस कुटाम आमी येवकारिस्तांतल्या जेजूक समर्पण दिला आनी थोड्याच घडयांनी हो आशिर्वाद घेता आसतना आमच्या हर एका कुटुंबाच्या हर एका सांद्याक हो आशिर्वाद लाभच्याक आमी मागया. आज सभारांक हांगासर ह्या आराधनाक ह्या फेस्ता मिसाक आजार जावंक साध्य जावंक ना. परगांवांत सभार आमचे भाव भयणी आसात, कामाच्या निमती पयनार आसलेली आसात, पिडेस्त प्रायवंत घरांनी आसात. तांचो हर एकल्यांचो आमी उडास काडया आनी आशिर्वाद तांचेर भरपूर मापान बाळच्याक आमी मागया. प्रत्येक जावन आमच्या पिडेस्तांचो आमी उडास काडया. आस्पत्रेंत चिकित्सा घेवन आसचे आमचे भाव भयणी डेनियल डिसोजा, राफायल डिसोजा, विनीता वेगस ही आस्पत्रेंत चिकित्सा घेवन आसात. हांचे सांगाता हेर घरांनी कुटुंबांनी कश्टो नासची, सबार वर्सां पिडा सोसून आसचे आमचे भाव भयणी आसात. सिंजीन कुठिना, जस्मिन कुठिना, जोशन डिसोजा, मेरी डिसोजा, तेरेस डिसोजा, थॉमस डिसोजा, लॉलिटा डिसोजा, बेन्ना क्रास्ता, मोनिका डिसोजा, आलिस डिसोजा, प्रतीका डिसोजा, फ्लेवी डिसोजा, बैप्टिस्ट, ग्रेसी डिसोजा, ग्रेसी सुवारिस, अल्बन डिसोजा, मेलविन डिसोजा, मोनिका डिसोजा, तेरेस पिंटो, मेलविन पिंटो, मेरी डिसोजा, डेनिस मोंतेरो, फ्रांसिस मोंतेरो, लुविस डिसोजा, संतोष पिरेरा, फ्लोरिन डिसिल्वा, जेराल्डो मोंतेरो, क्रिस्टोफर मोंतेरो, मगदलिन डिसोजा, रफायल डिसोजा हे आमची भाव भयणी वेगवेगळ्या पिढ्यांनी कश्टून आसात. हांचे सांगाता आमची सबारांची भलायकी बरी ना, वेगवेगळ्या पिढ्यांनी आमी वळवळून आसाव. काळजाच्या पिडेन, प्रेशराच्या, शुगर, BP, हायपरटेन्शन, सर खातीच्या रोगांच्या पिडेन आमी कश्टून आसाव. मानसीक पिडेन आमी कश्टून आसाव. कामान आसतना आमी कश्टून आसाव. सबार स्त्रियो गायनीक पिडेन कश्टून आसा, भुरगीं युवा जनांच्या पिड्यांनी कश्टून आसात. एलर्जी आनी हेर तकली बडापड पिडेन कश्टून आसात. ट्युमर, किडनी स्टोनाच्या पिड्यांनी कश्टोंची, गांठी दुखीच्या आर्थरायटीस पिड्यांनी कश्टोंची. हांकां हर एकल्याक आमी समर्पण दिवया, आमची पिडा आमी समर्पण दिवया. ह्या सगळ्या वर्सां आमकां राखून व्हेल्लो आमचो जेजू आमचे थंय परत तो येता, आमच्या कुटुंबांनी वस्ती करता, आमकां जण एकल्याक आतां आपडटा. सक्कड पिडा शिडा ताच्या नांवान गूण जाता. ताच्या नांवान कितेंय मागल्यार दिता म्हणलें ताणें बसवणी केल्या. तर हर एकल्यांचो उडास कान आमी तांकां समर्पण दिवया. कामान आसतना परगांवांत तोंड फाटी आयलेल्या आमच्या भाव भयणींक परत बरीं कामां मेळटाक, बरी विजा मेळच्याक आनी कुटुंबाचे
संतोषू सटच्या कुटुंबाचो ग्रास सटच्याक आमी मागया. कृषीचो वावर रयत आसात, वेगवेगळो वावर कोण जे आमचे भाऊ भयणी आसात हर एकल्यांचे हात वाहून तेजे दराळ आशिर्वाद आमी मागया. आमच्या दोनी इस्कॉलांचेर थंयसर शिकोवच्या शिक्षका शिक्षिकांचेर शिकच्या भुरग्यांचेर तांच्या आवय बापायंचेर हो आशिर्वाद आमी मागया. कोणाक आमी मागता म्हूण बसयला. आज मिसाक येता आसतना थोड्यांनी काय आमचे कडेन मागोवंक विचारले आसा, आमकां मॅसेज धाडून मागोवंक विचारलेले आसा. तांचो हर एकल्यांचो उडासकान हो आशिर्वाद वळच्याक आमी मागया आनी गावया बेसांवाचें गीत. Spirita Samasami Navarta. देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला. तुझे सडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको. तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. आलतार भुरग्यांनी मुखार जमो जावचें. वाचपां लितुर्जींत भाग घेतल्यांनी मुखार जमो जावचें आनी 2 मिनटांनी मिसाचें बलिदान आमी प्रारंभ करता.
बळी पेटूक राया सर्गेच्या राया तळकाराच्या बापा मोगाच्या भुरग्यांक आमकां सांबाळतर गोपान तुझ्या सगळ्या पापांक दिपलां तुझ्या बळी पेटूक राया सर्गेच्या राया तळकाराच्या बापा मोगाच्या भुरग्यांक आमकां सांबाळतर गोपान तुझ्या तुका हसू तुका वटूक बापा आमी आयल्या कुर्पी देग्यान अर्गां पाठोवंक वेदी भोवती सगळ्या सर्गेच्या मानान दैवित्या जिवनान धादोस कर आमकां सर्गेच्या मानान दैवित्या जिवनान धादोस कर आमकां सगळ्या बाबा दिपलां तुझ्या बळी पेटूक राया सर्गेच्या राया तळकाराच्या बाबा मोगाच्या भुरग्यांक आमकां सांबाळतर गोपान तुझ्या तुका हसू तुका वडूक बापा आमी आयल्या कुर्पी दिन्यान अर्गां पाठोवंक वेदी भोवती सगळ्या सर्गेच्या मानान दैवित्या जिवनान धादोस कर आमकां सर्गेच्या मानान दैवित्या जिवनान धादोस कर आमकां बाबा भयणीनो तुमकां सर्वांक बरी सांज मागता आमी येदोळसू सक्रामेंताच्या आराधनांत भाग घेवन देवाक आमी अर्गां गुलाब दिवंक प्रारंभ केल्यान आमची काळजां मनां उबारल्यान एकामेकाक पळोवया आसो दिवया वर्स आसो निमाणो दीस निमाण्यो घडयांनी आमी आसा आनी थोड्याच घडयांनी हॅपी न्यू इयर म्हूण आमी एकामेकाक विश करता आनी हॅपी न्यू इयर म्हणून विश करता आसतना परत तो संतोष व्यक्त करता देवाक अर्गां दिता आसतना सगळ्या फ्रिगस कुटुंबा खातीर आमी मागया हे मिसाक तेसावा रोशन आणि रेखा मोंतेरो लग्नाची एनिवर्सरी विजय प्रिया डिसोजा लग्न एनिवर्सरी देवादीन वर्की मुलाईल अचत्म्या खातीर सिप्रियन डिसोजा अर्गां तेसांव आनी प्रेमा मोंतेरो तसो जल्मा दीस अर्गां तेसांव तशेंच ब्रायन वेगस आनी कुटुंबा खातीर कुटुंबाचे अर्गां तेसांव आनी जॉयसन डिसोजा तसो जल्मा दीस ताचे खातीर ताच्या कुटुंबाच्या सन्यां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया सांगाताच सगळ्या फिरगस कुटुंबाच्या सर तेसावा खातीर आमी मिसाचें बलिदान भेटयता आमी आज ते एक जाण याजक हांगासर आसा प्रधान याजक जावन आमचे संगी मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आजार आसात मानादीक बाप अश्विन कर्डोजा ICYM डायरेक्टर आमचे मंगळूर DSCचे केंद्रीय ICYMचे डायरेक्टर तांकां तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन ह्या फिरगस कुटुंबाक ह्या मिसाक हांव स्वागत मागता तशेंच आमचे सांगात आसात मानादीक बाप विजय माचादो हाची वळख तुमकां आसा सवारपटी हांगासर मिसाचें बलिदान भेटयलां रेतीर दिल्या आमचे खातीर केदाळे ते मागतात तांकांय तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन हांव ह्या मिसाक स्वागत मागता तुमकां सर्वांक ह्या संजेच्या वेळार व्हडा त्यागान मोगान तुमी हांगासर जमो जाल्यात तुमकां ह्या मिसाक स्वागत मागता आनी मिसाचें बलिदान एकामेका खातीर आमी मागोवन बेठोवया आनी आमची काळजां मनां उक्ती घेवन सुमयाच्या कुरपेक आमी आतां आयती जावया बापाचे आणि पुताचे
आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्यानो थोड्याच वेळान आमी देवाच्या आशिर्वादान भरलेले नव्या वर्साची सुरवात करता. ह्या बागी दिसा पवित्र सभा मोरी देवाच्या मातेची परब संभ्रमता. नव्या वर्सा देवाच्या मायेचो आनी आमच्या सर्गींच्या आवयचो उगडासकान सल्वसवाचे चारित्रेन जेजू संगी तिचो पात्र नियाळूंक आमी ह्या पवित्र तेंपलांत सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती मरये परी देवाच्या मोगान आनी बेसावांनी भरलेली जिणी जियोंक आपोवणे दिता. ह्या वर्सा मरी मायेची ससाय घेवन सुखान तशेंच दुखान देवाचो बोलवून हात अणभव करूंक जायची कृपा आमी मागया. मरये मुखांत जेजू थंय आमचो मोग तीर जावं आनी हे वरस आम्हा सर्वांक मोगाचे आनी बेसावाचे जावं म्हूण ह्या एवकरिस्ती बलिदाना वेली मागया. येदोळूच आमी प्रस्तावनांत आयच्या दिसाचो महत्व आमी आयकलो. थोड्याच घडयेन हे वरास समच्या पयलें आमचें थंय आसलेलें उणेपण आमी वळखून घेवया. सोम्या मुखार आमी खालती जात आसतना सोम्या आमकां बोगोस म्हणून आमी मागतना देव आमकां बक्षिता. तर आमची पातकांची दूख धਰਨ सोम्या कडचें बोगसाणें मागून सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडां उसारून वायटां धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत मागीर सदांच संकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
प्रार्थुया. आमच्या त्या सभां खातीर आनी जे कोणी मागोंक सांगलां तांच्या पसोती आमी मागया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तुवें भगवंत मोरयेचें ओंकारीपण फळादी करून मनशा कुळाक ससनाच्या सुखाचें इनाम दिलें. तिचे उद्देशीं तुजो पूत जिविताचो रसनार आमचे मदें आयलो, तर तिचे माया मोगाचे विनवणेन हर एका मनशा जेजू आनी ताजो संतोष मेळ्ळो. या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. गणन पुस्तकांतले वसाप. सर्वेस्परान मोइजेक म्हणले, अरुणा कडेन आनी ताच्या पुता कडेन उलोवन तांकां सांग, तुमी इस्रायलितांक ही बरी आशिर्वाद दिवंक जाय. तुमी तांकां सांगा, सर्वेस्पोर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकूं आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पोर आपले मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. अशें तांणी म्हजें नांव इस्रायलितांचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितालो. देवाचें उतर हे देवाची बुडकाय. जातु कृपाल देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडो. जातु कृपाल देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडो. जातु कृपाल देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडो. तुज्या परसलीक मुखामोलाची दिश्ट आमचेर फांकूं. हे वरवीं आख्या संवसारार तुजी खुशी कलीत जावं. सर्व राष्ट्रां तुजी सडवून बोलकोन घे. जातु कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडो. देवा सर जनांगा तुका वाकलो. सर्व राष्ट्रां तुजी स्तुती करूं. तूं तांची राजवटकी न्यायनीती प्रमाणे करताय. देशाभासाच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय. जातु कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडो. सरपरस तुका वाकलो सर्वेस्पोरा. परसा तुका वाकलो. देव आमकां आपलो आशीर्वाद दिवं आनी सगळे प्रित्यो ताच्या पांयां पडूं. जातु कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडो. जातु कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडो. साम पावलोन गलत घरां बरिल्ले पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, पूण नेमलेलो कल भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो.
एक स्त्री येतावन तो जल्मालो आनी नियमशास्त्र काल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले दम दूर करचे खातीर नियमशास्त्र काल तो जल्मालो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करेन धाडलो आनी तो अब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडाय गुलाम न्हय, बगर पूत, आनी पूत देखून देवाचे कुशीन दायजाचो वारिस्तारी तूं जालाय. देवाचे उत्तर हे. देवाचे वडकार. Alleluia, 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 Alleluia. Kurpin करलेले सर्वे स्तुतीचे सांगता आसा. नमन मोरी कुर्बीन भरलेले सर्वे स्तुतीचे सांगता आसा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वे स्पोर तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. गोवळ्यांनी दावादावी वचून मोरयेक जुजेक आनी खावणे न्हिदयलेल्या बाळकाक ताणी देखली. बाळकाक पळयतच ताचे विशान देवदूतान सांगलें. सक्कडी तांकां समजालें आनी गोवळी सांगताले ते आयकल्ली सकटां आजाप पावली. पूण मोरी ह्यो सर संगती आपल्या काळजान जगोवन दवरून त्यो आटयतली. शेकी गोवळी आपणे आयकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती पासत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत फाटीं गेले. सगळे देवदूतान सांगल्या प्रमाणे घडले. बाळकाक 8वो दीस भरतस ताका सुनात करतना जेजू म्हणून नांव दवरलें. हे नांव तो गर्भी समावचे अदिंस देवदूतान दिल्लें. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भुरग्यांनो, युवजनांनो, भावा भयण्यांनो, आज नवे वर्स आमकां आचरण करूंक जातागी नांगी म्हणली भिरांत सगळ्यांकी आसली. पूण आज देवाचे दयेन आमकां हे नवे वर्स ह्या मिसा सोवें आचरण करूंक हो अवकाश लाभला. त्या खातीर तुमी व्हडा संतोशान हांगासर आयल्यात आनी हो संभ्रम फेस्ताचो दाबाजो आचरण करच्या खातीर तुमी राखून आसात. संवसारांत सुमार 40,000 चडीत कॅलेंडर्स आसात.
जावंक पुरो जायते इजिप्शियन कॅलेंडर या रोमन कॅलेंडर अशें सबार साली सचाकी चडीत आसात आनी तांतलें एक कॅलेंडर जावन आसा ग्रेगरियन कॅलेंडर. आनी त्या ग्रेगरियन कॅलेंडरा प्रकार ह्या जानेवारी म्हयन्यांत सुरविल्ल्या दिसांनी भुमी सुर्याक लागशिल्ल्यान बोवाडो घालता आनी ह्या वरवीं भुमी सुर्याचो तापमान ह्या भुमींत चड तो वोत आमी अनुभव करता. सुर्यो भुमी आनी चंद्र ही एकामेका वंदून आसात आनी ह्या वरवीं आमकां काळोख उजवाड आनी आमच्या जिवितांत जायत्यो संगती संतोश आमकां अनुभव करूंक साध्य जाता. ह्या नव्या वर्सा मोरी देवाक लागशिल्ल्यान ती वळखली आनी ह्या वरवीं देवातें आसलेलें बरें मौन तिजे मुखांत्र आमकां फावो जालें आनी तिणें ती कशें तो सुर्यो ह्या भुमी लागशिल्ल्यान सुर्याच्या बोवाडे वेडो घालता आसतना ती खूब अनुभव करता गी तशेंच मोरी देवाक लागशिल्ल्यान पटलाव केल्ल्यान लागशिल्ल्यान जाणा जाल्ल्यान ती देवाच्या मोगाची खूब अनुभव करता आनी ती मोग आमकां ह्या फेस्ता मुखांत्र वांटा. आवय म्हणलो शब्द आयकत आसतना तातूंत एक विशेष बोळ आसा. ती जल्म दातार पालन पोशण करपी आनी ती विशेष रितीन मोगाची संकेत जावन आसा. भुरगें एकेडें पडलें जाल्यार थंयसर पयलो शब्द येता मम्मा या मम्मी. या आमी जायते कडेन पळयता थोडे बोटी कैंतांनी पडगांवतान भायर येता आसतना या घरा येता आसतना आवय खंय आसा या मम्मी खंय आसा म्हणून आमी विचारता. कित्याक त्या एका शब्दांत एक विशेष मोग भुरग्यांनी सगळ्यांनी अनुभव केला. मोरी देवाची माता म्हणलें बिरुद 431 इसवेंत एफेजांत चलिल्ल्या जमतेंत तें मानून घेतलें. मोरी देवाची आवय कित्याक क्रिस्ताच्या मिस्टरांनी ती वांटेली जाल्ली. दैवीक आवयपण देवान तिका दिल्लें वर्तें देणें आनी हाचे वरवीं क्रिस्त आमच्या सोडवंदराक ती भोव लागशिल्ली म्हणून दुसरी वातिकान सभा शिकयता. पापा पाऊल सोव्यान 1964 इसवेंत सप्टेंबराच्या 21 तारीखेर मोरयेक पवित्र सभेची माता म्हणून परगटलें. देवाची माता एफेजाच्या जमतेंत परगटलें तर हांगासर 1964 इसवेंत पवित्र सभेची माता म्हणून थंयसर परगटलें. कित्या खातीर ती देवाची माता पवित्र सभेची आमची माता आवय जावन आमकां तो देवाचो मोग निरंतरी दिवन आसा आनी आमच्या ह्या पयनार ती आदार दितेत आसा आनी आमची जतन करता. एक आवय 100 शिक्षकी प्रास चड उंच म्हणटा जॉर्ज हर्बर्ट. खंडीत जावन आवय एक ल्हान आसतना भुरग्यांक जायत्यो संगती शिकयता आनी त्यो संगती त्या भुरग्याक उडास आसतात. आनी आवयक पळय ल्हानशा भुरग्याक जल्मल्या भुरग्याक कशें त्या आवयचो मोग आवयचो पोरंबळ त्या भुरग्याक कळटा. एक विशेष नेंगी मोरी नासता भावार्थी जिवान उडयलेल्या जेवणाच्या बशये बरी म्हणटा एक बरोवपी. जेवणाची बशी जर तर उडयली तर थंयसर पालन पोशण मेळना, त्या दीस उपाशी रावचें पडटा. तशेंच आमच्याय जिवितांत जर तर मोरी आमच्या जिवितांत ना, आमच्या कुटुंबांत मोरयेक जागो ना जाल्यार आमचें भावार्थी जिवीत थंयसर कितेंच पोशण मेळना. मोरी आमी देवाचें उतर जाणा जावंक ताजो मोग करूंक ताचेर जिवीत बांदून हाडूंक आनी आमकां सोम्याक लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक ती आमकां आदार दिता. मोरयेन देवाच्या उतराचेर सतमानून तिजें जिवीत रुता केल्ल्यान बेतलेमातावन खालवार दोंगरा पर्यंत
जायते कस्त तिका मेळ्ळे जायत्या रितीने तिने थंयसर पयन करचें आसलें जाल्यार ते देवाचेर पातयेनी दवरलेल्यान तिका तें साध्य जालें आनी विशेष रितीन भावार्थ तिने देवाचेर दवरलेलो तिजो भावार्थ विश्वास विवारून सांत अगस्तीन सांगलेली उतरां भोव बरीं आसात मोरयेन जेजूक पयलें तिच्या काळजांत स्विकार केलो आनी उपरांत तिच्या कुशींत तोच जेजू आयलो कंडी जावन अर्था बरीत उतरां नेंगी केदळा भावार्थांत आमी देवाक स्विकार करता तोवळ तोच देव आमच्या सांगाता वस्ती करता आनी खंडी जावन आज आमी मोरी देवाची माता हे फेस्त आचरण करता आसतना आमच्या कुटुंबांत एक मोरी आवय जावन आमकां मार्गदर्शन दिता काना नागराच्या काजरा वेळी थंयसर वायन उणो पडुल्लो आनी तीच मोरी जेजू लागीं वचोन सांगता थंयसर वायन उणो पडला आनी तांची थंयसर मोरयाद ती उरयता म्हणटा आसतना आमकां हांगासर कळीत जाता मोरी आमच्या गरजांक पावता त्या खातीर आमी निजायकी बागी जावन आसाव आमची फिरगज ही मोरयेक समर्पण केल्या आनी खंडी जावन मोरयेची ससाई आमच्या ह्या फिरगजे मारिफात आमी आमच्या कुटुंबांत अनुभव केला हांगासर जायतीं असर ह्या घडल्यांत जायत्या रितीन हांगासर बरेंपण जालां तर देवाक आमी अर्गां दिवया त्या मोरयेक आमची आवयक दिल्ल्या खातीर आनी विशेश रितीन ह्या फिरगजेची पात्रोन जावन आमकां दिल्ल्या खातीर तर मोरयेक आमी लागशिल्ल्यान कशें जाणा जावचें कोंताचो तेर्स एक बोळादीक हातेर जावन आसा मोरयेक आमी लागशिल्ल्यान वळखूंक कुटुंबांत आमी मागण्याक सांगाता येता आसतना विशेष रितीन कुटुंबांत आमी सांगाता तेर्स म्हणटा आसतना एक बोळ थंयसर आसता थंयसर खंयची वायट चिंतना ह्या खोटेपण थंयसर आसूं दी तें बोळ त्या मोरयेच्या कोंताच्या तेर्सा मारिफात तें मोडूंक साध्य जाता त्या खातीर मोगाच्या भावा भयणीनो विशेष रितीन आमच्या कुटुंबांत थोडो वेळ आमी तेर्साक तो आमनात करून दवरया कशें आमी हर एक वेळ शिकपाक कामाक रांदूंक न्हिदोंक आमी आमनात करून दवरता ओंगी तशेंच थोडो वेळ आमी कुटुंबांत सांगाता एक एकल्यान न्हय सांगाता कित्याक म्हळ्यार थंयसर सांगाता आमी मागता आसतना आमी बोळादीक जाता आमचें कुटुंब मोगाचें जाता समाधानाचें जाता तर आमी आमच्या कुटुंबांत मोरयेक विशेष रितीन तेर्साच्या कोंताच्या तेर्सा मारिफात आमी विशेष स्थान दिवया दुसऱ्यान आज आमी नव्या वर्साचो संभ्रम आचरण करता नवे वर्स म्हणटा आसतना जायते नवे साव नवे चिंताप आमी चिंताव आनी ह्या वर्सा आदल्या वर्सा जालें आनी ह्या वर्सा हांव अशें करता तशें करता म्हूण जायते निर्धार आमी घेता भोव बरें एक 2 दिसपणी ते निर्धार पाळटात म्हणलो संतोश आमकां साहित्य बोटी जाता कित्याक मस्त थोडे बोटी कस्त मारतात आमी निर्धार घेता पूण 2-3 दिसांनी तो निर्धार आमी विसरून सरता नवेपण उसारूंक वापरलेलो हिब्रू शब्द जावन आसा हादाश ह्या ग्रेक भाशेंत 2 अर्थांनी हो शब्द उसारला पयलो अर्थ जावन आसा नेयोस म्हणजे काळान नवो वा आयल्या वर्सो म्हणून आपयतात आनी एक कायनोस म्हणजे सैमान वा गुणान नवो त्या खातीर नवें वर्स आमी सुरवात करता आसतना आमी काळ खंडी जावन 2021 नासलें 22 जाता थंयसर कितेंच तुमी नाका म्हळ्यार थंयसर काळ बदलता पूण गूण शेगूण बदलतात गी ह्या तेच उरतात तर नव्या वर्सांत आमी नवे कशे जावचे सिराकाचो ग्रंथ अध्याय 14 वळ 17 आमी आयकता रसलें सोरू तात्कालीक वस्तुरा भाशेन पोरणे जाता पूण देवा लागीं आसा तें सगळें नवें शिवाय पोरणे जायना भोव अर्था बरीत उतरां वस्तूर आज नवें गेल्ले फाल्यां तावन इल्लेशेंत तें पोरणे जावन येता
पूण देवा लागीं आमी आसाव जाल्यार देव आमचे सोवें आसा जाल्यार आमी सदांच नवी जावन उरता. नवेपणाचे चिंताप इस्रायलांत प्रवाद्या मुखांत सुरू जाले म्हणयेत. कित्याक देव जायत्या प्रवाद्या मारिफात थंयसर इस्रायलांत लोकांक थंय नवें साव हाडूंक देवान जायत्या प्रवाद्यांक धाडल्लें. थंयसर कितें आसलें? खोटेपण दिसून येतालें. देवाक तांणी सांडले आनी तांच्याच स्वार्थान ते जियोवन आसले. आनी देव तांकां जायत्या प्रवाद्या मारिफात जागोवन दिता आनी थंयसर सल्लो समेत करता. पूण तो सल्लो उपकाराक पडलो ना. कित्याक तांच्या खोट्यापणा वरवीं थंयसर ते देवातावन पयस येतात आनी शिक्षा तांकां मेळटा. जायते जण थंयसर मरण पावतात. उपरांत परत देव म्हणटा, हांव नवो करार करतलो, नवी आकाश नवो सूर्य थंयसर आसतलो. आनी इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांत अध्याय 60 आनी 5 ओळ 17 आमी वाचता, नवो सर्ग आनी नवो संसार रचता. तर नवो संसार म्हळ्यार कितें? नवो सर्ग या नवो संसार म्हळ्यार देवाच्या मोगान भरलेलो तो संसार जाय जाय म्हणली देवाची आशा जावन नासली. देव प्रमुख जागो घेता की थंय देवान येवजिल्लें हें नवेंपण क्रिस्ता मारिफात शेवटाक येत. जेजू ह्या संवसारी आयलो. नवसानेन भरलेली जिणी ताजी आसली. कित्याक तो थंयसर पातक्यां सांगाता जेवतलो आनी जायत्या जणांक तो मेळटलो. जायत्या जणांचें जिवीत ताणें बदलिलें. ओपारी मुखांत तो शिकोवन दितलो आनी देवाच्या मोगाची गूढ जाणवाय तो तांकां दितलो. जेजून नवें साव त्या लोकां मदें वांटलें. थंयसर पिडेस्त गूण जाले, जायते जण बरे जाले आनी तांच्या जिवितांत देवाचो मोग तांणी अनुभव केलो. त्या कश्टा मदें त्या अडचणे मदें जायत्यांनी जेजूक साक्ष दिली. तें कशें साध्य जालें? कित्याक जेजून तें नवें साव तांचे थंय दिल्लें. नव्या वर्साक आज आमी विशेष रितीन कशें आमी नवें जावचें. आमी पवित्र पुस्तकांत आयकलें देवान कशें नवें साव केलें आनी ह्या पवित्र नव्या वर्साक आमी कशें जावचें. पयल्यान आमी बेसांव मागया, बेसांव दिवया आनी बेसांव जावया. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी भोव सोबीत उतरां, आशिर्वादाची उतरां आमी आयकलीं. आनी थंयसर एक शब्द आसलो, देवाक तुमी उलो मारा आनी तुमी आशिर्वादान भरतल्यात. खंडी जावन बेसांव एक बोळादीक प्रभावीक संगत एक याजाक ह्या मलगडो बेसांव दिता आसतना 3 संगतीचो एकवट जाता. खंय पयली संगत देवाचें अगणित बरेंपण, दुसरें बेसांव घेतिल्लेलाचो गूंड भावार्थ आनी तिसऱ्यान बेसांव दितलो देवाची कृपा, देवाची अगणित बरेंपण वाळशें करचो एक वाक जाता. त्या खातीर देवाचें उदारपण आमचो भावार्थ आनी तें माध्यम जाता आसतना जायतीं असर ह्या घडटात. जायत्या रितीन हांवें सांगीत बेसांवां आमची जिवीत बदलिलां. पोरण्या सोल्ल्यांत देवान अब्रामाक, इजाकाक, जाकोबाक आनी जायत्या जणांक ताणें बेसांवांनी दिल्लें, बेसांवांनी भरलेलें आनी तांचें जिवीत थंयसर बदललें. नव्या सोल्ल्यांत आमी जेजू पळयता, जायत्या जणांक ताणें आपडलें, आशिर्वाद दिलो, भुरग्यांक, ल्हानांक, व्हडांक, पातक्यांक आनी तांचे थंय ती एक विशेष कृपा वाडली.
आमच्याय जिवितांत आमी जायते बोटी बेसांव मागता भोव बरी संस्कृती आमचे मदें आसा बेसांव मागचें एक याजाक खंयसर पळयत आसतना धांवन येवन बेसांव मागतात जायते जाण आसात भुरगीं व्हडां कोणी जावंक पुरो एक भोव अर्थ बरीत आमच्या कुटुंबांत आंबोळी तेर जाल्या उपरांत बेसांव मागता खंडीत जावन जर तर आमी बेसांव मागोवंक विसरल्या तर परत ती आमची भोव बरी संस्कृती आमी प्रारंभ करया बेसांव मागया दुसऱ्यान आमी बेसांव दिवया आमच्या भुरग्यांक आमच्या ल्हानांक आमी बेसांव दिवया कित्याक बेसांव दिता आसतना उडास दवरया आमी देवाचें बेसांव दिता आनी आमकां कोणे कडेन बेसांव मागता आसतना कितें म्हणटात देवाचें बेसांव त्या खातीर बेसांव मागतना आमी बेसांव दिवया आनी तिसऱ्यान बेसांव जावया आमी कशें बेसांव जावचें आमी ल्हान भुरग्यां तावन मलगड्या म्हणसर हर एकल्यांनी बेसांव जावंक साध्य आसा ल्हान भुरग्यांनी कशें बेसांव जावचें ल्हान तांकां कितें सादी जाता ती कामां करन तांणी बेसांव जावयेत युवजनांनी कशें बेसांव जावयेत तांची तालेंतां देणी वापरन हेरांच्या गरजां खातीर पावोवन बेसांव जावयेत सेवा करन बेसांव जावयेत व्हडांनी कशें बेसांव जावचें व्हडांनी तांचेर आसलेले बरें म्हूण एकामेकांत वांटून बेसांव जावयेत आनी विशेश रितीन मलगड्यांनी कशें बेसांव जावचें बरी उतरां बरी आशिर्वादां ह्या बरे उलोवणे मारिफात आमी सगळ्यांनी बेसांव जावंक साध्य जाता त्या खातीर आमी बेसांव घेवया बेसांव दिवया बेसांव जावया आनी दुसऱ्यान मोरये बरी देवाक लागीं जावया कुटुंबाक मोगाची जावया पेल्यांक गरजेक पावया मोरी चड उलोवंक ना आमी पवित्र पुस्तकान पळयता केवळ थोडींच उतरां तिजी थंयसर दिल्यांत त्या थोड्या उतरां पैकी ती जावन आसात आपले तुजे कुशे प्रमाणे म्हजे थंय जाव तें तिचें पयलें उतर आनी विशेश रितीन ती देवाच्या कुशेक काल्तिमान घालता आनी पळया एका अंतर ती जेजू जल्मोक एक जागो समेत नातलो देवाचो पूत जाल्यार तिका जागो नातलो आनी गोठ्यांत जल्म दिजे पडटा आनी राती इजिप्ताक धांवचें पडटा आनी ताच्या तरणाटो पूत तिच्या हातार खंडी जावन जेजूचें मरण या तिणें कस जेजून कस सोडचें तिच्या मुखारच तिणें पळयचें पडटा आनी आपले तुजे कुशे प्रमाणे म्हजे तें जावं म्हणल्यार उतरांत त्या भावार्थांत ती देवाची पाटलावदार करता देवाचो लक्षिल्यान ती मोग करता आनी दुसरें उतर एक प्रभावीक उतर जावन आसा तो तुमकां कितें सांगता तें करा पळया थंयसर काना नगाडे काजरांत हांवें ऑर्डर सांगलें वायन उणो पडलो आनी जेजू लागीं वता आसतना म्हजो वेळ लागीं पावना म्हणटा पूण मोरी म्हणटा तो कितें सांगता तें तुमी करा आनी शिसांनी तो कितें सांगलें तांणी तशेंच केलें आनी उंची वायन थंयसर तांकां दिवंक साध्य जालें आनी तिसऱ्यान मोरी एलिझाबेथेक भेटता आसतना पळया संतोष दोगी स्त्रियो थंयसर एकामेकाक भेटतात आनी एलिझाबेथीच्या थंयसर कुशव्यांत आसलेलें बाळ उडी मारता संतोषान कित्याक थंयसर विशेष रितीन देवाचो मोग थंयसर तो अनुभव जाल्लो थंयसर मोग ते स्पर्श थंयसर बदल्लो त्या खातीर मोरये मारी बरी आमी देवाक लागीं जावया कुटुंबाक मोगाची जावया आनी पेल्यांच्या गरजेक पावया आनी तिसऱ्यान नव्या वर्सांत आमी नवी मनशां जावया ह्या दिसांनी एक स्टेटस भोव सोबीत आसलें ताची उतरां अशीं आसात नवें कॅलेंडर वापरता आसतना पोरन्या कॅलेंडरांत आसले सुविसूत दुदाचे लेख मोबायल नंबर त्या नव्या कॅलेंडरांत घालूंक तुमी विसर नाकात खंडीत जावन आमच्या जिवितांत जायते भोवटी तशेंच जाता नवें वर्स येता आमी पयलें आसलें जावंक पुरो इल्लोसो मानस्ताप राग द्वेश आनी तिन्स कितें खोटी चिंतना या खोटी आलोचना एका वर्सा आमी विसर नासतना थंयसर घालता आनी अशीं आमी जायतीं वर्सां आमच्या जिवितांत काडटा पूण समाधान संतोष आमी वगडायता त्या खातीर आज आमी नव्या वर्साक नवी जावंक प्रयत्न करया नवें चिंताप कितेंय जालां सोडून जालां आमी बोक्साने दिवया देवाचें बोक्साने खंडी जावन आमी दिता आसतना तें बोक्साने आमकां मेळटा
थंयसर कलंगी राग आसा कलंगी आसा जावन गेला पूण ते सादारण पोरण्या कॅलेंडरा बरी पोरण्या कॅलेंडर काडून आमी कोणशाक उडयता आनी नवें कॅलेंडर ह्या वर्सा आमी वापरता तर आमच्या जिवितांत कित्याक आमी नवी जायनाजो कित्याक आमी परत थिंस कितें आदलें आसा तेंच आमी मुखारसून वचचें तर एक चिंताप आज आमी दिवया आनी नवी जावंक प्रयत्न करया एफेस घरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 11 ओळ 9 थंयसर देव म्हणटा आपल्या परजेक पात्रांचें काळीज काडून रक्ता मासाचें नवें काळीज दितलो सांगत आसा एक नवो स्पिरीट ओत्मो तांचे थंय फुंकतलो तर आज आमी ह्या नव्या वर्साक पांय तेंकूंक थोडेच घडयो आसा आसतना आमी देवाक अर्गां दिवया फाटल्या ह्या वर्सान देवान आमकां राखलां सांबाळलां आदार दिला सांगात दिला जायते कश्ट आसले ह्या कोरोना वरवीं आमचे जायते शिकाप थंयसर भुरग्यांचे पाड जाला जावंक पुरो जायत्या रितीन आमकां म्हारग पडला जाल्यार आमी देवाचेर विश्वास दवरलेल्यान त्या कश्टांचेर फूट करूंक साध्य जाला तर आज हे नवें वर्स मोरयेची पळप आमी आचरण करता आसतना आमी उडास दवरूंक जाय आसल्यो संगत्यो आमी सुरतावन सांगलेल्यो पयल्यान आमी सोम्याक देवाक लागशिल्ले जावया कशें मोरी देवाक लागशिल्ली जाली की आमी सोम्याक लागशिल्ले जावया तोळ आमच्या जिवितांत आशिर्वादा वयर आशिर्वादा आमकां मेळटली आनी मोगाचो अनुभव आमच्या जिवितांत जातलो दुसऱ्यान मोरये थंय आसलेलें कालतेपण देवाच्या कुशेक तिणें कालतीमान घाली आमी देवाच्या कुशेक कालतीमान घालया आनी तिसऱ्यान मोरी आमची आवय आमच्या घरांत कशी आवय आमची जतन घेता गे तशेंच आमच्या निराशेंत आमच्या बेजारायेंत आमच्या कश्टांत एक आवय आसा मोरी आमकां सांगात दिता म्हणून आमी सदांच उडास दवरया आनी नव्या वर्साक आमी बेसांव दिवया बेसांव घेवया आनी बेसांव जावया दुसऱ्यान मोरये बरी देवाक लागीं जावया पेल्याक आमी मोगाची जावया कुटुंबाक मोगाची जावया आनी तिसऱ्यान नव्या वर्साक आमी नवी जावंक प्रयत्न करया तसो जेजू आमकां ह्या नव्या वर्सा विशेष रितीन नव्या कृपेन बरोवंक आदार दिवनी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया उबी रावात भावार्थाची उसारणी आमी आतां करुया सतमंतान देवाक सर्ववेदार बापा सर्ग आणि प्रथम असणारा आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र नैवेद्य संभवलो हांव वारमूर येता जल्मलो पोन्स पिलाता कालताने कोसले ताका क्रुसार सुडलो तो मेलो आनी ताका लिखी पिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्यान तो पुनर्जीवन जालो सर्गात सोडलो सर्पद्वेदाच्या वचपाच्या उजव्याक बसला तें तांचे आनी मेल्यांची मुसबी करूंक येतलो सतमंता पवित्रत्म्यांक कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तां सोयतात पातकांचे भुगसाणे कुडीचे जिवनपण ससनाचे जिवीत आमेन आमच्या ते सावां खातीर आतां आमी भक्तीपणी मागया मोगाला बापा पवित्र सभेर सोलून वरच्या पाप साहिबाक सर गवली बापाक येजाकाक आनी धार्मिकाक तुजे कुरपेन भर सगळ्या संवसारान तुजो मोग दिव शांती समाधानाच्या मिसावान वावर करच्याक तांकां बरे भलायकेन बर म्हण मागता जवाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या देशाच्या आणि समाजाच्या फुडाऱ्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी तांची जबाबदारी पाळतना कुटुंबाच्या व्यक्तीच्या आणि मनशा जिवाच्या गौरवाक पूरक जाल्ली सेवा दिवंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान बर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या फिगर्स येजाकांक आनी फिगर्स कुटुंबांत तुज्या आशिर्वादांनी बर आनी हर एका सांग्यान तांच्या कुटुंबांत आपली जबाबदारी समजूंक हे वरस मोगाचे आनी बेसावांनी बरले एक भाग्यवान कुटाम रुपीत करूंक कृपा लाभय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या प्रायवंताक आनी विविध पिळेंत आनी कश्ट आडवारान विशेष जावन कोरोना पिळे संपडल्या तुज्या देवी शक्तीन बर आपले कश्ट सोडवरूंक जयाचो आदार तांकां लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक
मिसा गावाने वावरच्या सर्व याजकांक आणि लोकांक तुझ्या बसावाने बर समस्ताने तुझी सुवार्ता स्वीकार करूंक आणि धैर्यानं प्रगट करूंक तुझी कृपा लाभय म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. तुझ्या मेजा भोवती एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांक आनी भुरग्यांक आनी युवजनांक तशेंच गांवांत आनी परगांवांत वावर करच्या सर भाव भयणीक बरी भलायकी आनी समाधान लाभू तशेंच नवे वर्स संतोषाचे वर्स जावं म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे ऐक. आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. प्रितीच्या बापा, आमी तुजी भुरगीं तुजेर विश्वास दवरता तर मागीर पासान तुजी नदर आमचेर घाल. सर वायटा विघ्नांतले आमकां निवार देवसाच्या ताळणेचे जैत व्हरूंक आमकां घटाय दे. ह्या नव्या वर्सा तुज्या मरयेच्या आवयच्या मोगांत तुका सदांच आमकां साक्ष दिवंक आमकां कृपेन बर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Kirkul
कर दयाळ बापा उड्या वयला सवे भेटयता मोगळ बापा किरकोळ आमचे जिणे उवे कर दयाळ बापा म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या केल्या पयसुबेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. देवा आमच्या सर पदवेदार बापा, बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तुंच तें शेवटाक पावयताय. भाग्यवन देवा मातेची दबाजीक परोवप आनी संतोषान संभ्रमतांव तिजे विनवणेन तुवें सुरू केलां तें कृपेचें काम तुंच शेवटाक पावय म्हूण मागतां तुज्या प्रितीवन पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमची सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोरक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वंतय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. देवाची मायन जाल्ले नित्यांकार मरयेक आमी नमन करतना एका ताळ्यान आमी ताका वाकणटा. तुका वंदिता, तुजी कीर्ती परगडता. आपल्या अहंकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्रत्म्याचे कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सस्नीक प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजे तोर महिमा वाकणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. असल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यान तीन तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून आमी कालतेपणी मागता. तुजे कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. अख्खे प्रितुमेचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पासून, पिटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा पासून
आनी धर्मदुतांनी परगटलेलो तोच खरो भावार्थ सांबाळटल्या आनी शिकयतल्या पासत. सर्वेस्परा तुझ्या साकरा आणि साकरणीची ह्या सर आमच्या भावा भयणींची हांगासर आजार जाल्ल्यांची ह्या पिरगसगारांची आमी मागोवंक सांगलां त्या सर त्या सावांची आमची मागणी आयक. तुज्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्लेल्या आम्हा सोमेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखात आय. सासणाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाखाणूक हें बलिदान आज आमी भेटयता. आमच्या खातीर आनी आमी मोग करता तांच्या खातीर स्वस्ती आनी तारण आम्हा सोमेस्तांक लाभच्याक ते आमी समर्पिता. अख्खे पवित्र सभेचे कोटांत आमी जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सौम्य आनी देवाचे सदांच सांखार माये मरयेक भक्तीन वंदिता. तेच परी तिचे पतीक बागेवन जुजेक तशेंच बागेवन पेद्रू आनी पावलू आनी आंद्रे जाकोब जुवांव तोमास जाकोब फिलीप बर्थोलोमेव मातेव सिमाव आनी थाद्देव लीन क्लेत क्लेमेंत क्रिस्त कार्नेल सिप्रियन लॉरेस क्रिस्तोगान जुवांव आनी पावल कॉस्म आनी दामियांव ह्या तुज्या धर्मदुतांक आनी रक्तसाक्षांक आनी सुमेस्त तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा, तुज्या मनियाऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सासणाचे ख्यास्तींतले आमकां निवार आनी तुवें विसून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं दी आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कस्त मरून ससच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी ससनी कराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बवर्तसो गुट परगटुया. जेजू आमी वंडो खाता आनी हे काळजींतले पियेता. तितले मोडीत वैभवान येस तुझे मरण आमी परगटा. बापा, आमी तुजे मनियारी आनी तुजी परसा तुज्या पुता आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताच्या कस्ता मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गात सोडण्याचो भक्तीपणी उगडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवून देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली ओ जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिस्त घाल. तुज्या नितीवोन साकरा आबेलाची देणी
भावार्थ्यांच्या बापा अब्रम असो यज्ञ आणि तुझ्या याजका मेल्की सेदेकाची बेटवणी तुवें मानून घेतली तेच परी हें बलिदान तुका मानवो सर पदवेदार बापा तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरू म्हणून आमी खालतेपणी मागता अशें हे वेदी वयले तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादांनी आनी देण्यांनी बर सर्वेस्परा आमच्या मरण पावल्ल्या सर भाव भयणींची विशेष करून आयच्या दिसा मरण पावल्ल्यांची आनी ह्यांगा मिसार त्या सावन दिल्ल्यांची तूं काकुळट कर भावार्थाची मोर आसून आमच्या दिंती गेल्यान ती विशेवांत आसात तांकां आनी क्रिस्तां थंय मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सूख आनी शांती मेळो आनी आमा पातक्यांक तुज्या गणित काकुळतीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें तें फावो तें पळय नाका पूण आमची पथकां बोगोस आनी जुआंव स्तेपन माथियास बार्नाबास इनास अलेक्सांद्र मार्सेलीन पेद्रू फेलिसिता पेर्पेत आगाता लुसिया आग्नेस सिसिलिया अनास्तासिया आनी ह्या तुज्या धर्मदुतांच्या आनी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त तुज्या भक्तांच्या जोम्यांत आमकां एकठांय कर ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी तूं सर्वेस्परा ह्यो सर बऱ्यो वस्तू रचून जीवन आनी आशिर्वादान भरताय पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र तुझे राज आमकां येईल तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस करता सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवश्यान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदां काळ
तुमचे सोवे आसो तुमचे सोय असो नव्या वर्साचो संभ्रम आमी एकामेका संतोषान आमी शांती एकामेका वांटया. देवाची शेळी संसाराची पाप काढिले आमची काकृत देवाची शेळी संसाराची पाप काढिले आमची काकृत देवाची शेळी संसाराचे पाप काढिले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ओसो जेजू क्रिस्त मुरये मुखांत्र ह्या संवसारी आयलो. आमकां सदांच देवाचो मोग आमकां वांटचो आनी शांती समाधान आमचे सांगाता आसा करूंक कुमो करचो. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. त्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान तीन सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर जेवचें म्हाका फावना तुजो जेवण म्हाका भलायकी मेळटली. स्वागत तुका मुझा
म्हाका तू समाधान दैवीक तुजो संग दिलाय म्हाका मोगाक सोम्या तुजो अलगा तुका गोल्या मोगाचा अलगा तुका काळी सुजी भला उडा संतोषा जीवन पावन झाला तुझ्या येण्यान दिता अलगा तुका भक्ती आणि माना ख्रिस्ता राया दे म्हाका तू समाधान प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा भगवंत सदांकार मरियेक तुझ्या पुताची आवय आणि पवित्र सभेची माता म्हणून आमी पासारता आणि या तिच्या परबे दिसा तुका दिन वासूंक सर्गींच्या जेवणान संतोषान आमी वांटो घेतला हे जेवण आमकां सस्नीक जिविताक उपकार अशें कर या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमची सवे आसो दाबाजीक आशिर्वादा खातीर तुमची तकली बागयात देव सगळ्या देण्याचो जर तुमकां आपले कुरपेन बरो भरपूर आशिर्वाद दिवं आणि या सगळ्या वर्सां सर वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळू तो सुदेव तुमचो भावार्थ तीर करूं तुमचो बरो असो सुदारूं आणि शेवट पर्यंत तुमची काळजां स्वसनिकायेन वाडलेल्या प्रिती मोगान पेटो तो सुदेव तुमची कामां आणि सगळे तुमचे जिवीत शांतीन चलो तुमच्या मागण्यांक सदां कान दिवं आणि ससनाच्या जिविताक तुमकां पावो आणि सर पदवेदार देवाचो बापाचो आणि पुताचो आणि पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आणि तुमचे सवेन सदां आसो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाची वडकार बसया भावा भयणीनो पोरण्या वर्साक आदेवस म्हणून नव्या वर्साक 5 वरच्या या हुमरार आमी आसाव 12:30 जाली तशें म्हळ्यार आनी कांय 3.5 घंटे मात्र आसचे नव्या वर्स प्रारंभ जावंक या भागी दिसा भागी सांजेर तुमकां सर्वांक बेसावांनी भरलेलें संतोश भरीत नवें वरस हांव मागतां आनी हे वरस 2022 समृद्धीचें बेसांवाचें आमची कुटुंबां नंदन करचें वरस जावं दी सर्व आमी ताळयो पेटून हे नवें वरस प्रारंभ करया हॅपी न्यू इयर ह्या वर्सा आमची कुटुंबां भावार्थाची बरोवशाची मागण्याची बक्षाण्याची केंद्रां जावं दीत म्हूण म्हजें मागणें परत तुमकां सर्वांक नव्या वर्साचे शुभाशय आज हे संभ्रमीक मीस भेटोवन अर्थबरीत रितीन देवाचे उतर वांटून आमचे खातीर मागलां मानादीक बाप अश्विन कार्डोजा हांणी तुमच्या सर्वांच्या नांवान तांचो हांव आभार मानतां आनी तांकां हांव दिनवास पाठयतां जोरान ताळयो दिवचें देव बरें करूं म्हणचें मानादीक बाप अश्विन कार्डोजा आमच्या दिएससीच्या ICYM संघटनाचो डिरेक्टर युवा जनांक बरें मार्गदर्शन दिवचें तांकां सांबाळचें तांच्या बऱ्या फुडारा खातीर तांकां बरी वाट दाखोवचें मिसांव ते करतेत आसात फाटल्या
कोरोना पिडेच्या वेळार या कोविड पिडेच्या वेळार हे समस्या सोडवून असताना जायत्या युवा जनांक लागीं करणं सर्व कितल्या जाणां पिडेस्त तांकां पावोवंक साध्य जाता तितले ते पावल्यात. कान जेवण मेळनातल्या लोकांक पयणाऱ्यांक तांणी रिस्क घेवन तांकां जेवणाकान वरवीं आनी तशेंच वखदां लाभाशें केलां. एक व्हडलें मिसांव साहस तांणी जियोवंक प्रयत्न केला. आनी हे मात न्ही सगळ्या दियेसेजींतल्या हर एका फिरगजांक एक प्रेरण आनी मार्गदर्शन. सबार फिरगजांनी केंद्रीय युवा जनांनी कितें केलां तें तांच्या फिरगजांनी करूंक वावर करूंक प्रयत्न केला. वो जावन आसा वावर युवा जनांचो आनी युवा जनांक सदांच पाठिंबो दिवंक आसा. आमच्याय फिरगजेन जायते युवा जन आसात, बरें काम करतात. ह्या बऱ्या कामाच्या फाटल्यान खंडीत तांचें प्रेरण आसा, तांची सलाह सुचन आसात, तांचे वावर आसा, तांची बेसांव आसात. परत तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावांत सर्व बरें मागतात. तांचे खातीर सदांच तुमच्या मागण्या वेळार मागोवंक युवा जनां खातीर मागोवंकी उलो दिता. आमचे संगी आसात मानादीक बाब विजय माचादो. आमी म्हणाजे आनी आमच्या कुटुंबाचे खंयच्याय वेळार आपयले जाल्यार ते ना म्हणनात, खंडीत उदार मनान हांगासर येतात. आमकां शिकोवन दिवच्याक, आमकां तरबेती दिवच्याक, रेतीर जावं दी खंयचेय मागणें आमकां एक बरें मार्गदर्शन गायड करचें जाल्यार तांचो सहकार सदांच आसा. आनी ह्या मिसान बलिदान भाग घेवन आमचे संगी हे मीस भेटोवन आमचे खातीर मागलां. तुमच्या सर्वांचे नांवे तांचो हांव आभार मानता, देव बरें करूं म्हणटा. आमचे संगी हांगासर सेवा दिवचे आसात. मानादीक बापू नवीन प्रकाश पिंटो कोमंगळा थंयसर मीस भेटोवच्या ते गेल्यात. पूण हांगासर हांव नासलेल्या वेळार ह्या खंयचीय गरज आसता त्या वेळार ते जायते हांगासर सेवा दितात. तांचो उडास करता आनी तांचे खातीर तांच्या मिसावा खातीर आमी मागया आनी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर वावरू दिल्ले देवादीन मानादीक बाप वलेरियन लुईस हांचोय आज उडास आमी काडटा आनी तांकां सस्नीक शांती आमी मागता. आज केक आनी कॉफी स्पॉन्सर केल्या ब्रायन वेगस आनी कोटाम, तांचो हांव आभार मानता. आतां निमाणें गीत जाल्लेंच सर्वांनी रावचें 30 मिनटांचें मटवें कार्य आसा. YCS संघटनांत चिलीपिली कार्य तांकां तुमी सहकार दिवच्याक विनंती करता. ह्या कार्या वेळार नेकेत्रां स्पर्धो आनी गर्दनाचो गोठो स्पर्धांत जिखलेल्यांक आमी इनामां वांटयल्या. देखून तुर्त थंयसर भायर गेल्ल्या उपरांत ते कार्यक्रम प्रारंभ करतना इनामां घेवंक येता आसतना वेळ करनासतना बेगीनच येवच्याक ती घेवच्याक तुमच्या लागीं हांव विनंती करता. ह्या म्हयन्याच्या 20 आनी 2, 20 आनी 3 तारीखेर हांगासर गवळीक भेट आसा. 8 वर्सां उपरांत गवळी बाप अधिकृत रितीन आमच्या फिरगस कुटुंबाक भेट दिता. तुमचो सर्वांचो सांगात आनी सहकार आशेता. हें कार्य भोव आपुरबायेन मांडून हाडूंक तुमचो आदार हांव मागता. येवच्या आयतारा 2 तारीखेर मर्सी वाड्याची तांचे फेस्त आचरण करतात आनी तशेंच येवच्या आयतारा फाल्यां न्ही परवां दुसऱ्या मिसा उपरांत गवळीक परिशदेची जमत आसा. विशयी गवळीक भेट हाची तयाराय आनी मुखल्या 3 म्हयन्यांक मांडून हाडच्या सर्व कार्यां विशांत निर्धार. वेलंकानी वाड्याच्या टाशिया अशेल आनी आशिया टाशी हांच्या जल्मा दिसाच्या उडासान नांवान तांच्या कुटुंबाच्या वडिलांनी 10,000 रुपये इगर्जेक दान दिल्यात. तांचो आभार मानता आनी मर्सिमायेची दराळ बेसांवां तांचेर, तांच्या त्यागाचेर आनी तांच्या उदार मनाचेर वाडो म्हणून हांव मागता. आज आराधन चलोवन व्हेल्ल्या आध्यात्मीक समितीचो मधुर गितां गायिल्ल्या गायन मंडळीचो हांगासर वेदी लागीं सेवा दिल्ल्या अल्तार भुरग्यांचो आनी आयची देवस्तुती चलोवन व्हेल्ल्या YCS संध्यांचो हांव आभार मानता. जोरान ताळयो पडचें, तांकां आमी अभिनंदन पाठोवचें. आमचे संगी केदाळे सेवा दिवंक उर्बेन वावर करून आसात. आमच्या फिरगजेचे मर्सेवाड्याचं
ब्रदर रिक्सन मोंथेरो. फाटल्या 20 दिसांत हांव हांगासर जायती सेवा दिल्या. सेमिनरीक राजा मेळटाना थंयसर घरा आवय बापाय सांगता वेळ करसूंक धाडचे आनी हांगा आमची कामां तयार आसतात. एक कॅम्प ना जाल्यार वेगवेगळीं कार्यक्रमां आनी ह्या सर्व कार्यक्रमांनी तसो आदार आसा, तसो सर्व वावर आसा. तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा अभिनंदन पाठयता. जोरान ताका आमी ताळयो दितल्या. परवां एप्रील म्हयन्याक ताचे देवशास्त्रांत 2 वर्सां शिकोवन जाता. मागीर उपरांत आसची 2 वर्सां. 2 वर्सांत 1 वर्स सेमिनरींत सगळें शिकोवंक आसता. ताचे उपरांत केवळ सेमिनरींत 6 म्हयने शिकोवंक. उपरांत खंय एका फिरगजेक दियो कोण जावन धाडटात. म्हणजे 1.5 वर्स मात्र ताका शिकाप जोडूंक आसचें. खंडीत तुमच्या हर एकल्यांची मागण्याची मस्त गरजा. दिसपट्ट्या मागण्या वेळा हांव केदाळे सांगता याजकां खातीर मागा, सेमिनरिस्टां खातीर मागा. आमकां बरें याजक जायचे. देखून उडास दवर आमच्या फिरगजेत हांव एक सेमिनरिस्ट हांवें म्हणाजे पयलो याजक जावंक इतल्या मेटांक पावलोलो. खंडीत तुमच्या मागण्या वरवीं ती देवाचे आल्तार सोडूंक ताका साथ दी जायत. तुमी कोणेय मागणें मुणें करूंक ना. आमकां हर एकल्या अभिमान भोगोवंक जाय. आमच्या फिरगजेत हांव एक याजक देवाच्या सेवेक देवाचे आल्तार सोडला आमचे खातीर मागता. हर एक पटी उडास करतना आल्तारी कडेन येतना आमच्या खातीर खंडीत मागता. हांव गुरपूर फिरगजेक येता आसतना गुरपूर फिरगज घरांचो हर एक पटी म्हाका उडास येता. म्हाका साकार दिल्ल्याचो म्हज्या खातीर मागिल्ल्याचो. हांगासर याजक आसा तांच्या फिरगजेक येता आसतना ह्या मिस भेटयत आसतना तांकां तांच्या फिरगजेचो उडास येता. देखून हें उडास दवरचें तुमचे खातीर तांची मागणी सदांच त्या आल्तारी लागीं आसतात. हे चिंतना मतीन दवरया आनी तांचे खातीर मागोवंक याजका खातीर मागोवंक हांव उलो दितां. 9वें वर्स आमी प्रारंभ करता. आमी देवाचे उतार नियाळ करता आसतना बोवापूर बायेचे लिसांवां शिकल्या. हाचे सांगता उडासां धरूंक 3 संगती. हांव केदाळे 9वें वर्स प्रारंभ जाताना सांगता 2 गितां उडास दवरूंक. इंग्लिशांत 2 बरो आपूर बायेची गितां आसात. कोणाक येतात ती केदाळेत आनी म्हणची वॉक विथ मी ओ माय गॉड. म्हजें सांगाता तूं सल सम्या सदांय कश्टान वरान पिडे शिडे समस्यांत संतोशांत काळोखांत आनी उजवाडांत. भोव आपूर बायेचें गीत. दुसरें जावन आसा बी विथ अस मेरी अलोंग द वे. मुरये माये आमचे सांगाता सदांच राव, आमचे सांगाता तूं राव. आमकां कोंकणींत ती पदां तर्जुमो जावनात, गितां तर्जुमो जावनात. कोंकणींत ती आमकां 2 आपूर बायेचें गितां आसात. जिन्येच्या सर्व दिसांनी हर एका दीस उडासा कडेन जिन्येच्या सर्व दिसांनी तुका अर्गां दिता. तूं म्हजें सांगाता आसाय, तूं म्हजें सांगाता रावताय, बेसांवां दिताय. तें गीत म्हणचें जिन्येच्या सर्व दिसांनी. दुसरें मुरये मायेचें गीत. शिकय आमकां माये शिकय सर्वायटांचेर बरोवंक जाय. शेगुणांचो मारो दाखय पावय सर्गाक वंशाबीत. तोळ आयतारा मदें वेळ आसतना तेर्सा मदें आमी म्हणटा हें गीत उडास दवरा. हर एक पटी तेर्सा वेळार न्हिदोवंक वयच्या पयलें वैयक्तीक रितीन म्हणूंक उडास दवरा. शिकय माये म्हाका शिकय वायटाचेर जैत व्हरूंक आनी शेगुणाचो मारोक धरूंक सरकार तुजे सांगाता रावूंक. आनी 9वें वर्स समृद्धीचें जाता. ह्या 9व्या वर्सा 3 संगती पाळूंक. 2 गितां उडासान दवरूंक जाल्यार 3 संगती पाळूंक. एक उदार मनाची जावची, जनरस, बी जनरस. दुसरें बरें उलोवचें. सगळ्या वर्सां 20-21 पुरपुरल्यांक सादारण आसा आमी. सगळ्यांकी पुरपुरल्या, सरकाराक पुरपुरल्या, शेजाऱ्याच्यांक पुरपुरल्या, याजकांक पुरपुरल्या, धार्मिकांक पुरपुरल्या, भाव भयणींक पुरपुरल्या, भुरग्यांक, युवा जाणां सगळ्यांकी पुरपुरल्या. हांवूय म्हाका कांय सोडून फाटी हांव सोडूंक ना. तुमच्या सगळे एकच पंगड आमी सगळ्यांकी पुरपुरल्या आनी बेजाराय खंडीत दवरल्या. देखून 22 वर्स आमी सगळ्यांकी बरेंच सांगचें, एप्रिशिएट करचें. एप्रिशिएट एवरीबॉडी. बी जनरस, एप्रिशिएट एवरीबॉडी. आनी तिसरें स्मायल दिवचें, आसून तसचें. हांगासर इगर्जे कडेन येतना हांव खंय आसूंक विसारलो जाल्यार सांगचें फादर बरें कन्न आसा. कांय बेज हें म्हणून ना. जोर केल्यार जोर आनी संगीत,
मोगानी संगीत बरेंकन आसा फादर म्हणून आनी खंडीत म्हाका उडास उरता हांवें तुमकां येता आसतना हांगासर बरो स्वागताचो आसो दिजे म्हज्या कामाची राटावळ विसराजे म्हणून हे 3 संगतीचे पयलेंचो आमी शब्द काडलो जाल्यार जनरस म्हळ्यार जी ताचे उपरांत एक्सेप्टन्स एप्रिशिएट म्हळ्यार ये ताचे उपरांत स्माईल म्हळ्यार येस गॅस सोडचो न्ही आमी बरेंकन गॅस जावंक जाय जनरस एप्रिशिएट स्माईल आतां बाप अश्विन कार्डो जाता एक मोठो संदेश आज पयले फावटी ह्या सोबीत देव मंदिरांत हांगासर मिसाचें बलिदान भेटोवंक देवान अवकाश दिला हांव देवाक अर्गां दिता 2 शब्द तुमच्या विगारा विशयांत सांगत जायस तांणी आतां 3 संगती करून सांगले आनी ते 3 संगती ते पाळणच आसात उदार मौन तांचें बरें मौन आनी काय म्हणटात स्मायल दिवंक आनी बरें उलोवणें आमकां एप्रिशिएट हर एक फावटी खंयसर मेळ्ळ्यार आमकां एप्रिशिएट करता जावंक पुरो तांचेर उलयता आसतना आनी विशेश रितीन तांचें एक विशेश टॅलंट कितें म्हळ्यार युवा जनांक उत्तेजन करचें हांगासर फिरगजेंत तांच्या मुखेलपणा खाला जायतीं कार्यक्रमां युवा जनां मुखांत जातेत आसात आनी वाड्यांत ती भोव सोबीत कार्यक्रमां ते मांडून हाडटात फादर DSच्या तर्फेन हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा अभिनंदन पाठयता हांव शाबासकी तुमच्या मिसावांक हांव मागता आनी हांगासर आज भोव खुशी जाली आराधन चलोवन व्हेल्ली रीत भोव अर्थभरीत उतरां तातूंत गुंतुल्लीं आनी भोव सोबीत कंठार गायन मंडळी हांगासर तालेंत वोंत आसात आनी त्या मारिफात हे मिसाचें बलिदान आनीकी बऱ्या रितीन करूंक तुमी कुमो केला तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी विशेश रितीन बाप विजय माचेद आमी सांगत आसचे आनी थंयसर ते जायतो ते म्हाका कुमो करन आसात बापान तुमकां आनी तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमकां 9वें वर्स मागता पद्रापान संदेश दिलो फादर विजय माताजून संदेश दिवन आमी चिंतनाका भायर कार्यक्रम आसा थंयसर संदेश मेळटा उबी रावया निमाणें गीत आमी गावया मोगाळ पुत्रा सुवे औंगवार मोरी आशीर्वाद देवांका भगवान कुर्सेची कृपे आमचे देवा आमच्या दुश्मनांत बापाचे भूताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन